3 वर्सां पयलीं जीएमसीत जाल्ले नोकर भरती प्रक्रियेची सप्तका भितर विस्तारात म्हायती दिवची मुंबय उच्च न्यायालयान गोंय खंडपीठान सरकाराक निर्देश दिल्यात। तशेंच प्रतिज्ञापत्रय सादर करचे। सोमारा ह्या प्रकरणाची सुनावणी जाली। फुडली सुनावणी 9 ऑक्टोबराक जातली। गोमॅकांत 2022 वर्सा नोकर भरती जाली तेन्ना 1372 पदां खातीर 23,000 परस चड अर्ज दाखल जाल्ले। हे नोकर भरतीत एकाच वाठारांतल्या उमेदवारांक निवडल्यात देखून ही नोकर भरती बेकायदो आशिल्ल्याचो दावो करीत ह्या प्रकरणात शैलेंद्र वेलिंगकार हांणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली। याचिकेत तांणी नोकर भरती रद्द करपाची मागणी केली। हे याचिके विशीं सोमारा न्यायालयात सुनावणी जाली। नोकर भरती प्रक्रियेची सप्तका भितर विस्तारान म्हायती दिवची अशे निर्देश कोर्टान सरकाराक दिल्यात। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 9 ऑक्टोबराक जातली। 2021 मार्चान आणि मागीर ऑक्टोबरान 1-2 एडवर्टायजी काडलेले नोकर भरती खातीर। ते नोकर भरती सुरवात ही नोव्हेंबरान जाली आणि डिसेंबरान रिक्रुटमेंट प्रोसेस सारको सुरू जालो थ्रू लेटर्स। त्या उपरांत हेचो प्रोसेस आहा तो प्रोसेस इल्लिगल आसा अशें एका एक्टिविस्टान हायकोर्टान पेटिशन फायल केल्लें। आयज ते हायकोर्टान हियरिंग आसलेली आणि जो प्रोसेस आहा जो इल्लिगल आसा जो आरोप केल्लो आहा तेचेर हायकोर्टान सांगले की जो प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड द जर्नी ऑफ द प्रोसेस जी आसा तो सगळे एफिडेविट जे आसा ते हायकोर्टान मागलेले आसा। एकंदरीत एका आठवड्याचो वेळ जो आसा तो न्यायालयान सरकाराक दिल्लो आसा। ह्या एका आठवड्यान सरकाराक नेमकी प्रोसेस कितें फॉलो केलो आसा फ्रॉम एडवर्टायजमेंट टू रिक्रुटमेंट हो एका एफिडेविटान दिवचो पडटलो। हे 1372 पोस्ट असले ज्या खातीर 23,000 प्लस लोकांनी एप्लाय केल्ले। तेतूंतल्यान प्लस जे रिक्रुटमेंट केले तेतूंतूय 60% प्लस जे रिक्रुटमेंट जाले ते एकाच एरियातले जाले हे याचिकाकर्त्यान हायकोर्टाच्या लक्षांत हाडून दिल्ले आसा। आयज फायनल आर्ग्युमेंट आसले बट कोर्ट सॅटिस्फाय नासलो जे आन्सर सरकार पक्षान दिल्ले की आमी जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस फॉलो केलो तो प्रोसेसाचेर कोर्ट सॅटिस्फाय नासलो। कोर्टान आनी एका आठवड्याची मुदत दिल्ली आसा। थ्रू दॅट कोर्टान जो गव्हर्मेंट एडवोकेट आसा तो एका विकान फूल डिटेला सकट ट्रान्सपरन्सी दवरून एफिडेविट फायल करपाचो आसा। सो सोमारा फुडल्या 9 तारखेक परत ही केस फायनल आर्ग्युमेंटाक येतली तेन्ना जे कितें ऑर्डर आसा जजमेंट आसा ते कोर्टाचे आसतले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।